डेली एक्टिविटीज ताजे इतले फर्स्ट क्लास आसता आमकां हेजे अशेंच घेवपाचें ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. Good afternoon friends, welcome back to the new vlog. Hope you all are doing good. आज असा मंगळार. आज पूजा बीन केली सगळी. सकाळी ब्रेकफास्ट केलो, चटणी आणि चपाती. आणि हांवें सकाळी आज जेवणूय बीन केलें. जेवण म्हणजे फक्त हांवें तें कडवण केलां. आज मंगळार स्वामी वेज. आणि परत बॅक टू वर्क, बॅक टू आमच्या घराची कामां सगळी. आणि हांवें फाती माळ्या पळयात. फाती कित्याक माळ्या ही आमी काल देवळान गेल्ली न्ही, आमच्या कुलदेवीक गेल्ली न्ही नाल्ल दवरपाक. सो थंय भटान म्हाका दिल्ली ही फाती, देवीची फाती म्हणून हांवें ती माळ्या. आनी माळपाक जाय केन्ना केन्ना, बरें दिसता. आतां कामां आसात. कामां म्हणजे ही फाटल्यान आयदनां दिसतात ती देवाची आयदनां आमी पुजेक यूज केल्ली ती म्हाका आतां धुवून घेवपाक जाय. हय, देवाक पुजेक न्ही बसचे पयलीं बीन आयदनां धुवून घेवपाक जाय देवाची. आनी परत पुजा जाली तर ती धुवचीच पडटा. ती आतां हांव धुवून घेता. आनी आतां करपाचें आसा, शीत करपाचें आसा. आनी तोंडाक हांव फक्त आतां बटाट्याची कापां करतलें. आनी भाजी ना हाडलेली, आमकां सांजचें वचपाक जाय भाजी हाडपाक. हांव आनी विशाल वतली भाजी हाडपाक. आनी विशाल येतलो आतां जेवपाक. सो हांव तुमकां सगळीं कामां करून परत मेळटा. आयदनां घासून रेडी जाली चकाचक. ही तांब्याची बीन आयदनां आसतात ती धुली न्ही की रोखडीच ती पुसून दवरपाक जाय, नाल्यार परत डाग पडटात. सो हांवें पुसून आतां मातशी दवरल्या आनी मागीर हांव ती भितर दवरतलें. भाजी घेवन आयली वास्कोच्यान. आतां आमी विशाल जेवता. हांव आतां कोथमीर आनी जे ग्रीन पीस हाडल्या ती निवळ करता. भाजी हाडल्या आज वचून. ती हांव प्रॉपर ऑर्गनायज करून दवरता फ्रिजान. म्हणजे केन्नाय जाय न्ही तेन्ना मागीर म्हणजे फास्ट थंय काडून मेळटा. सो ती हांव कॅरी बॅगान बीन घालून सिस्टमॅटीक दवरता. सो केन्ना आमकां भाजी करपाक जाय तेन्ना मागीर बरें पडटा काडपाक. वांयगी पळय कितली बारीक, पण एक बरी लागतात वांयगी. सो म्हाज्या कडेन अश्यो पिशव्यो आसात, अश्यो भाजी घालून दवरपाच्यो त्यो. विशाल मेगामार्टाक मेळटात किंवां खंयी मेळपाक शकता. सो ह्यो भाजी घालून हांव हितून दवरता. भाजलेलो भाजी. रातचे 11:30 सुमार म्हाका आनी विशालाक अशें कितें तरी खावपाचें सुचलें म्हणून आमी भायर आयिल्लीं. सो फायनली हांवें गोबी मंचुरियन खाल्लें आनी विशालान सूप घेतलो. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो सांगात कशी आसात तुमी सगळीं. आनी आज म्हाजी सगळीं कामां म्हणजे सकाळची म्हणटा ती डेली रुटीन ती सगळी कामां जाली. आज शूट करूं ना बिकॉज कशें आतां सकाळी विशालाची वचपाची घाई गडबड आसता आनी तातूंत ताका ब्रेकफास्ट टी करपाचो आनी म्हणजे रायट टायमार ताकाय दिवपा जाय सो दॅट तो कामार टायमार पावपाक जाय.
म्हणून हांव कितें करता सकाळीं मोस्टली म्हाका जमना शूट करपाक, सो मागीर लेटर पार्ट मिन्स लंच पार्ट आसता तो हांव करता, म्हणजे ते म्हाका मातसो फ्री टायम मेळटा त्या टायमार शूट करपाक. सो सकाळचें हांवें केल्लें आज पोळे केल्ले, ते कशें केल्ले ते दाखयता हांव तुमकां. आनी सुंगटां हाडल्या आमी, सुंगटां ती आतां क्लीन केल्या, हांवें क्लीन करून दवरल्या, आतां ताजें हुमण करतलें. काल हांवें आनी विशालानसून भाजी हाडलेली आनी मुळो हाडलेलो, खूब दीस जाले आमी मुळ्याची भाजी खावना, सो मुळ्याची भाजी करतले आनी मुळो घालून सुंगटाचें हुमण करतलें. आनी थोडी सुंगटां दवरल्या आमकां फ्राय करपाक. आनी एक म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार आज सांजची आमी वतली लायन्सचे फंक्शन, लायन्साची मिटींग आसा. येस, हांव आनी विशाल लायन्स क्लब ऑफ वास्को दा गामाचे मेंबर आसा आनी थंय आज मिटींग आसा. मिटिंगाचे नंतर एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आसा, तुमकां शूट करतले, दाखयतले तुमकां. लायन्स क्लब तुमी आयकला आसतलो, तो इंटरनॅशनल क्लब आसा आनी एज अ मेन मोटो आसा वी सर्व. जेन्ना लोकांक कितें गरज आसता, कितें खंयच्याय हेजी हेल्प जाय, दे कॅन कॉन्टॅक्ट लायन्स क्लब. सो येस, हांव आनी विशाल वी बोथ आर पार्ट ऑफ लायन्स क्लब ऑफ वास्को दा गामा. आमी म्हणजे लास्ट इयर विशाल बीन प्रेसिडेंट आशिल्लो त्या क्लबाचो. आनी हय, मिटींग आसता तेन्ना आमी वता, कितें खंयचें फंक्शन आसता, कितें खंयची एक्टिविटी आसता, खूब एक्टिविटी करतात थंय बीन आमी, आमचे प्रेजन्स आसता आमचो आनी बरें दिसता, सगळीं मेळटात. तें एक आसा की फॅमिली मेळटा, म्हणजे एक जाग्यार सगळीं आमी मेळटा, पिकनिक्स आसता आमच्यो आनी थंय आमी सगळीं मेळटात. वी एन्जॉय, वी टॉक, वी शेअर आनी अशें खूब म्हणजे मजा येता सांगपाचें म्हटल्यार. आनी आतां हांव म्हजें काम करता, आतां हुमण करता. हुमण तुमकां हांवें दाखयलां सुंगटाचें हुमण हांव कशें करता तें. सो हांव तें हुमण करून घेता, मागीर भाजी करता आनी हांव तुमकां मेळटा परत. प्लेन डोसा करपाक हांव हे गोवा बागायतदाराचें तांदळाचें पीठ यूज करता. तातूंत उदक घालता आनी म्हणजे जितले तुमकां कन्सिस्टन्सी जाय तितली उदक घालपाचें आनी तेतून मीठ घालता आनी बरें एक करून घेता. मागीर तव्याक इल्लेशें तेल लावपाचें ब्रशान आनी गॅसीचो फ्लेम आसा न्ही तो हाय दवरपाचो. आनी सदांच घालच्या पयलीं न्ही, पोळे काडच्या पयलीं एकदां तें प्रॉपर स्टर करून घेवपाचें. कित्याक आतां पीठ न्ही सकयल उरता आनी वयर उदकूच उरता, म्हणून तें प्रॉपर स्टर करून घेवपाचें. सो 1-2 मिनटां जालीं न्ही की मागीर ते पोळे आसा ते ऑटोमॅटीक अशे उकलतात आनी मागीर ते टर्न करून घेवपाचे. बरें लागता ते आनी इन्स्टंटूय बीन आसा ही रेसिपी. चपाती बीन करपाक जाता, पण पोळे चड इन्स्टंट आसा, सो तुमी ट्राय करपाक शकता.
शीत जायत येयलें, शीताक दवरलां. हुमण सुंगटाचें जायत येयलें, भाजी जाली आनी सुंगटां मागीर विचार आयलो की हांव फ्राय करतलें. पप्पा काय सुंगटां खायना, तो भाजीत खाता. सो आतां जाल्यार 12 आनी म्हाजें जेवण ऑलमोस्ट सगळें रेडी जालां. आतां हांव म्हजें बाकीची उरलेली कामां म्हणजे म्हाजें एडिटींग आनी कितें कामां आसा ती करून घेता आनी मेळटा तुमकां परत. मागीर ही डेलीची कामां, कपडे घडी करून दवरपाचे सुकलेले. आनी मागीर हांवें कपडे घातले वॉशिंग मशिनान. गरम गरम च्या पिवपाक येयात फ्रेंड्स. आमी आतां वतात लायन्साचे मिटिंगेक. विशाल अजून रेडी जावना. केन्ना रेडी जातलो? सो मिटींग फ्लोरा ग्रँड ह्या हॉटेलान आशिल्ली आनी हांगा सुंदर क्रिसमस ट्री लायिल्लें, डेकोरेट केल्लें. हांगा हे ब्युटिफूल कर्टन्स लायल्या आनी फॉर गेस्ट तेणी हांगा सोफा दवरल्या. आनी तांचे आनी एक सकयल हांगा हें आशिल्लें, कितें तरी फंक्शन आशिल्लें म्हणून तांणी बुफे बीन लायिल्ली थंय. आनी आमची मिटींग ऑन 6th फ्लोर आशिल्ली. वाट पळयतालें श्रुतिका मॅमची, सो त्या म्हणसर हांवें हें शूट केलें. बरें दिसतालें पळोवपाक म्हणून हांवें शूट केलें. आनी मागीर विशाल ऑलरेडी वयर गेल्लो ऑन 6th फ्लोर आनी ती आयली की मागीर आमी दोगी जाण वयर गेलीं. सो हें अशें अरेंजमेंट केल्लें फॉर मिटींग पर्पज. आनी फाटल्यान तांणी स्नॅक्स कावंटर दवरलेलो. काळखान काळ लायन्स मिटिंगेन आयिल्ली. ही आमची म्हजी आनी फ्रेंड्स. सो ही म्हजी फ्रेंड्स लायन्साची. आमी आज मिटिंगेन आयिल्ली. मिटींग बरी भशेन जाली आनी मिटिंगे पेक्षा आमकां मागीर एंटरटेनमेंट चड हें आशिल्लो, म्हणजे उत्साह म्हणटा तो. आनी मुवी पळयलो कांतारा आनी इट वॉज ऑसम मुवी. आमकां सगळ्यांक आवडलो. आनी म्हज्या बरोबर म्हजी फ्रेंड्स आसात. हाय, हांव श्रुतिका. हाय, हांव शिल्पा. हाय, दिस इज विंदा. ही म्हजी फ्रेंड्स. सो ही फुडें मेळटली आमच्या लायन्साच्या आनी कितें कितें फंक्शन्स पिकनीक कितें आसता तेन्ना ही मेळटली. सो ही म्हजी फ्रेंड्स. आमचो प्रेसिडेंट सर इंट्रोडक्शन दिया तुमचें.
प्रिपेर केला डेली एक्टिविटीज ताजे इतले फर्स्ट क्लास आसता आमकां पळोवन खूब बरें दिसता. आय वुड लायक टू से दॅट शी इज डुईंग वंडरफूल जॉब. She must continue throughout year 365 days 365 videos. Thank you so much sir. आणि सर प्रेमानंद सर हांव तुजे सगळे ब्लॉग्स पळयता आणि खरंच एन्जॉय करता आणि तूं ते रेसिपी घालता मागीर ते ब्युटिशियन आणि कितें कितें घालता पळय न्हू ते खरंच म्हाका लायक जाता आणि हांव म्हाज्या मिसेसीक सांगता खरंच पळय म्हणून तुजे ब्लॉग्स. थँक्यू सर थँक्यू सो मच. प्रसाद सर ऑसम काम केला आमकां बरें सर्व केलें एंड थँक्यू सो मच फॉर दॅट. म्हजो चॅनल आसा वायब्रंट विधी सो युट्यूबाचेर सो डू सबस्क्रायब. थँक्यू. ओके थँक्यू सो मच. सो म्हज्या फ्रेंड श्रुतिकानूय बीन चॅनल केला कोंकणी श्रुतिका कवळेकर कोंकणी किचन चॅनल केला युट्यूबाचेर. हांव म्हज्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालतलें सो तुमी ताकाय सपोर्ट करात आनी ताजे बीन रेसिपीज बरे आसता सो ते बीन सबस्क्रायब करा. तूं सांग हेजे अशेंच घेवपाचें. ओ असोच आसता. आता आमचा प्रोग्राम संपला आणि भरपूर एन्जॉय केला. बेस्ट मूवी पहिला कांतारा आणि ऑल द बेस्ट टू एव्हरीवन आणि हॅपी न्यू इयर टू ऑल. हॅपी न्यू इयर टू ऑल. प्रॉस्परस न्यू इयर. अमा म्हाका तूं वर्षा आगो जी दामूंग जाय दामले आगो जी दामूंग जाय कितें दा डेंजर स्टाफ येयल्लो आसता. ना ना तू किया भितर केन्ना देना जेवपा बी बसला राउंड टेबल. मॉर्निंग फ्रेंड्स. कालचो व्लॉग हांवें सोंपोवना. कालचो म्हणजे तुमी पयरचोच म्हणपाक शकता. ऑफ डेट आशिल्ली 28 डिसेंबर. सो एक्चुली कितें जालें त्या दीस म्हाका व्लॉग एंड करपाक मेळुना कारण म्हणजे आमची लायन्साची मिटींग जाली आनी ताज्या नंतर आमी घरा येतालीं. सो ऑन दी वे येवपाक म्हज्या मामीचो फोन आयलो म्हाका आनी म्हजो मामा बरो नाशिल्लो. ताजी बायपास सर्जरी केल्ली आनी बायपास सर्जरी करून ही वॉज ओके म्हणजे ही वॉज स्टेबल. बट ऑन दॅट डे ताका सडनली कितें जालें आमकांय कळुना तें. बट एक्चुली कितें जाल्लें तें ताकाच खबर. आमी कांय सांगपाक शकना आनी आमी गेली थंय धांवून कित्याक तें सांगलें की ताज्या हार्टबिट्स हाय लो जाता अशें म्हणून आनी वेंटिलेटराचेर दवरता म्हणून. आनी विदीन लायक अर्ली इन द मॉर्निंग कळयलें की ही वॉज नो मोर. सो एक्चुली येस खूब सॅड मोमेंट आशिल्लो एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. आमकांय खूब वायट दिसलें आनी ताजेर आमी थंयच गेल्लीं फॉर फ्युनरल आनी थंय खूब वायट दिसलें. सगळ्यांक खूब वायट दिसलें कित्याक तो मामा खूब आमकां बरो करतालो. सगळ्यांक बरो करतालो आशिल्लो म्हणजे सगळ्यांक एकठांय करून दवरलेलें ताणें. सगळीं ताज्या खातीर वतालीं आनी अशें जावपाक जायना आशिल्लें. फ्रेंड्स कशें आसता टायम न्ही मनशाचो कितें कांय सांगून येना. सो जे दीस आसा ते दीस आनंदी रावपाचे सुखान रावपाचे आनी हांसत काडपाचें. केन्ना कोणाचेर कितें प्रसंग येत सांगपाक शकना. सो हे मामाचेंय तशेंच जालें. सगळें आमचो फॅमिली सगळीं आयिल्लीं सगळें. सो काल मागीर आमी आयलीं थंयच्यान येवन मागीर आमी न्हालीं आनी आमी न्हिदलीं कित्याक जागरण आशिल्लें पयरच्या रातीचें आनी मागीर इल्लेशें खावन मागीर परत न्हिदलीं. आज सकाळीं उठलीं. फ्रेंड्स खूब डिफिकल्ट वता एक्चुली एक्सेप्ट करपाक. बट कितें करतलें ही लायफ आसा. हे लायफान सगळ्यांक हॅप्पी आनी सॅड हे दोनूय मोमेंट्स येत रावतात आनी अशें म्हणटात की शो मस्ट गो ऑन. सो मामाल्यो मेमरीज सदांच उरतल्यो आमचे कडेन आनी इतलेंच मागता की
तेज्या आत्म्याक शांती मेळूं आनी तेज्या फाटल्यान आतां मामीक आनी अमे म्हणजे चलो ताजो ताका बरें मागून वचूं, सगळ्या परिवाराक बरें मागून वचूं आनी सगळ्यांक स्ट्रॉंग करूं ताणें, स्पेशली मामीक आनी अमेयाक. सो फ्रेंड्स, हो व्लॉग हांव हांगाच सोंपयता. हो पयरचो व्लॉग आसा जो हांवें सोंपोवनाशिल्लो, एंड करूनाशिल्लो. सो व्हिडिओ पळयल्या बद्दल धन्यवाद आनी तुमचो दीस बरो वचूं.